15 ऑगस्टाक राष्ट्रपती पदका फावो जाल्ल्या मानेस्ताक मुखेलमंत्र्याच्या हस्तुकी ही पदका वाटप जाली। राष्ट्रपती पुरस्कार पदका फावो जाल्ल्या मानेस्तांनी आपापल्यो प्रतिक्रिया उक्तायल्या। म्हणजे भयंकर आनंद जाला आमकां आज राष्ट्रपतीचो मेरिटोरियस सर्वीस म्हणून आमकां मेडल मेळ्ळो आज तुका म्हाका आनी आमचो हवालदार आमचो सुधीर तळेकर आमचो वेर्णाचो आनी बरें दिसता आनी हितून आमकां आनीक काम करपाचें बरें दिसता। सो आमकां सरकारान आमची गव्हर्मेंटान आमच्या डिपार्टमेंटान आमची सर्वीस रिकॉग्नायज केली। तेमी रिकॉग्नायज करून आमकां आमचें यश पळोवन आमकां हितून आमकां खूब आमकां मेडल दिवन आमकां प्रोत्साहन केलां। सो अशें करून आमकां दिसता की आनीक खूब बरें काम करचें आनी हेच अशें दिसता की लोकांनी आनी दुसरे आमचे स्टाफ आसा तेंच्यांनी बरें काम करपाचें आनी बरें कामाचो फळ सदांच आमकां बरो मेळटा। सो हो आमचे इंडिपेंडन्स डे ते प्रमाणे आमकां एक मेडल दिलां। सो हांव सगळ्यांचो आभार मागता आनी थँक्यू म्हणटा। म्हाका खूब बरें दिसलें आयज आनी म्हाका सुपिरियराचो आमचे आनी सगळ्यांचो सपोर्ट खूब मेळ्ळो। सलीम साहेबाचो म्हाका सपोर्ट मेळपाक लागलो पुलीस स्टेशनार आसतना आनी सगळे सुपिरियराचे म्हाका सपोर्टा लागून एका लागून सगळें म्हाका मेळ्ळें दिसता। आनी हार्डवर्क आनी डिसिप्लीन ती सक्सेस आसा पळय ती खरी गजाल जे हार्डवर्क आनी डिसिप्लिनान ते सगळें जावपाक शकता। आनी हांव खूब आभारी आसा गोवा गव्हर्मेंट आनी भारत सरकाराचे की आमकां नॉमिनेट केलें आनी आमकां रिकॉग्नायजेशन दिलें आमचें काम। आनंदाचो क्षण एक 27 वर्सां काम करून आमच्या गोंय सरकारान ऑब्जर्व करप आमकां एक मानाची गोश्ट आनी आमची कामाची देख घेवन आमकां आज पुलीस डिपार्टमेंटान सांबाळून घेतलें आनी आयज राष्ट्रपती पदक घेतना इतलो खोस भोगता की खूब आमी हॅप्पी।